बाबू नाईक क्रिकेट सर्तीत शेनवारा देंपोन चौगुलेक 208 रनांनी मारले। सर्तीची फायनल आता देंपोआड साळगांवकर पंगडा मजगती जातली। देंपोचो सुबोध भाटी सेमीफायनलीचो मॅन ऑफ द मॅच थारलो। पेड्या म्हापशा खेळा संकुलात जाल्ल्या राष्ट्रीय स्क्वी मार्शल आर्ट सर्तीत गोंय पयल्या पावंड्यार वस्ताद थारलें। गोंयाक सर्तीत 43 भांगरा, 21 रुपया आनी 27 कांश्या पदकां मेळ्ळीं। जम्मू काश्मीर दुसरे सुवातेर जाल्यार महाराष्ट्र तिसऱ्या सुवातेर जिखले। श्री कुंडेकर आज आमची 18वी स्क्वे मार्शल आर्ट चॅम्पियनशीप हांगासर पेडे स्टेडियमान जाल्ली आसा। आमकां सगळ्यांक खूब मेडलां मेळ्ळ्या, आमी खूब खुशी आसा आनी आमकां गोवाक फर्स्ट प्लेस मेळ्ळ्या, चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन आनी ही ट्रॉफी मेळ्ळ्या। आतां आमी गोवाक इंटरनॅशनल लेवलाचेर रिप्रेझेंट करपाचें आसा। नेपाळ आमी नेपाळ वचपाचें आसा। हांव तन्मय शिरोडकर आयज पेड्यान आमचो टुर्नामेंट जाल्लो नॅशनल, त्या म्हाका गोल्ड मेळ्ळा, खूब खोशी आहा एंड आय एम प्राउड ऑफ माय पेरंट्स एंड कोचीस। माझे नाव अल्बर्ट फेराव
आनी पेड्यान आमचो टुर्नामेंट जाला 2017-18. म्हाका 2 गोल्ड आनी 1 ब्रॉन्झ गावला, देखून म्हाका खूब खोशी आहा. आय एम प्राऊड ऑफ माय पेरंट्स अँड कोचीस. आज आमची नॅशनल जाले पेड्यान आणि आमचे गोवा चॅम्पियन जाल्या 2018. 154 गोल्ड गावल्या, टोटल 109 गावल्या आमकां मेडला. आणि आता ही गोल्ड घेतल्या पळय, आता आमी नेपाळाक वचपाची जानेवारी इंटरनॅशनल वचपाची आमची नेपाळाक. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.